आयज सरकाराक 1 वर्स पूर्ण जाता आणि प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आमची जबाबदारी की गेले 1 वर्साचो ओपोजिशना कडल्यान एक रिपोर्ट कार्ड लोकां मुखार येवपाक जाय, ही आमची जबाबदारी. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून ताबो घेवन जाका आयज 1 वर्स कंप्लीट जाता, कारण थोडे म्हणटाले काल म्हणून, पूण शपथविधी घेतलेली फांतोडेर. सो आयज 1 वर्स पूर्ण जाता. हे 1 वर्स पूर्ण जाता आसतना हे 1 वर्साचे कार्यकर्ते जर पळयली जाल्यार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ही 1 वर्साची जी कार्यावळ आसा ती कार्यावळ एक फुटींगपणाची कार्यावळ म्हणपाक आमकां मातसूय हें दिसना. ही 1 वर्साची कार्यावळ फुटींगपणा बरोबरच विश्वासघातकी, बिट्रेयल, ज्या तरेन आवय म्हादयचेर आमचो विश्वासघात केलो, वेगळे वेगळे इशूचेर लोकांचे विश्वासघात केलो ह्या सरकारान. सो हे विश्वासघातकी वर्स, 1 वर्साक जितले विश्वासघात जाल्यात, जितली फुटींगपणां जाल्यांक, इट वॉज अ इयर ऑफ फेल्युअर. ही हॅज फेल्ड ऑन एवरी फ्रंट except 2-3 fronts where he has created a record, where I will touch that also. Otherwise he has failed on all fronts. This is a year of disaster. म्हणजे गोंयचें निसंतान करपाचें हें वर्स, आनी निसंतान करता आसतना आमच्या आर्थीक वेवस्थेचें निसंतान केलें, राज्याच्या फायनान्साचें निसंतान केलें, जो वेवसाय चलता इकॉनॉमी तेचें निसंतान केलें. सो ओवरऑल आमी जर हें पळयता आसतना काँग्रेस पक्ष हें द इयर ऑफ डिझास्टर, द इयर ऑफ फेलियर, इयर ऑफ बिट्रेयल आनीक इयर ऑफ लायज. म्हणजे हें वर्स हें फुटींगपणाचें, हें विश्वासघातकी, हे वर्स सामकें गोंयांक आनी गोंयच्या फ्युचराक फेल जावपी आनी एक डिझास्टर, म्हणजे सगळ्यांत काबार केल्ले अशें एक वर्स. म्हणजे एकदम वायट अनुभव गोंयकाराक हे गेल्या 1 वर्साक केले. तुमकां म्हायती आसा ते प्रमाणे काँग्रेस पक्षान आपणाचे कॅन्डिडेट उबे केल्यात आनी आमकां लोकांचो भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. आमचे कॅम्पेनींग, डोर टू डोर कॅम्पेनींग जोरान चालू आसा आनी म्हाका दिसता रिस्पॉन्स मेळटा ते प्रमाणे की लोक जरूर आमचे काँग्रेस पक्षाचे कॅन्डिडेटांक जैत मेळयतलो. आमचे कॅन्डिडेट निश्चित प्रमाणे जिखतले, हितून कसलोच दुबाव ना. कित्याक जशे भाशेन बीजेपीन, जशे आमच्या अध्यक्षान आतांच सांगला, हे राजकारण चलयलां आनी लोकांच्यो समस्या वाडत गेल्ल्यो आसा. लोकांक एक पर्याय मेळपाक जाय आनी हेच धोरणान आमी आमचो कॅम्पेन जोरान चालू दवरला आनी आमचे कॅन्डिडेट मागता लोकां कडेन कोणा कडेन खंय आमी पावूंक ना जाल्यार पासून खंयच्याच कारणाक लागून व्हडल्या संख्येन येवन काँग्रेस पक्षाच्या कॅन्डिडेटांक मत दिवन आमच्या कॅन्डिडेटांक जैत. आमी जाणा कोण हेच कॅन्डिडेट अपक्ष, हेच कॅन्डिडेट, हेच आमदार जे रिजनल पार्टीचे आसा, तेणी बीजेपी प्रवेश करून बीजेपीचे सरकारान भाग घेवन तांच्या बीजेपीच्या कॅन्डिडेटांक प्रचार पासून केला गेल्या त्या पार्लमेंटाच्या इलेक्शनात. ताचो रिकॉर्ड लोकां कडेन आसा आनी आतांच कशें तांकां कळ्ळें की आमी काँग्रेसीचे सायडीन आसा. जेन्ना तुमी बीजेपीचे प्रचार केला आनी बीजेपीच्या कॅन्डिडेटांक पूर्णपणे तेंको दिला, आतां तुमकां दिसलें की आमी काँग्रेसीचे अलायन्स, की काँग्रेस आमकां तेंको दिता म्हणून.
आणि हेच लोक खरेंच भायर मारले तेंकां परत बीजेपीन वचपाक आतांच रेडी आसात. सो लोकांक म्हाका दिसता हें पूर्णपणी कळून आयलां कितें आनी कितें धोरण तांचे मुखार आसा. आनी आमचे लोक बरे भाशेन आपणाचें मत दिवन म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीचे उमेदवारांक व्हडले भोवमतीन ह्या इलेक्शनाक निवडून दितले म्हणून म्हाका खात्री आसा.